बोर्डे दिवचल हांगा आयज फांतोडच्या 4 वरांच्या सुमाराक लागिल्ल्या उज्यात एक किराणा मालाचे आनी ताच्या देगीक आशिल्ले टेलरिंगचे एक अशी 2 दुकानां लासून खबर जाली. नमस्कार, तुमकां माय गोवा नेटवर्कात येवकार. किराणा दुकानांतले रॅक लाकडाचे आशिल्ल्यान उजो रोखडोच पातालो. उजो चड आशिल्ल्यान ताका उजो पालोवपी दळाचे उजो पालोवपी 3 टँकर घेवन सुमार 1.5 वरां लागली अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे निरीक्षक राहुल देसाय हांणी दिली. उजो लागपाच्या कारणाचो तपास पोलीस करतात आनी कितले लुकसाण जालां हाचो अदमास काडपाचें काम चालू आसा अशें निरीक्षक राहुल देसाय हांणी मुखार सांगले. प्रायमा फेसी शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागल्याचें दिसून येता. ह्या घडणुकेत सुमार 8 लाखांचें लुकसाण जालां असो प्राथमीक अदमास आसा. आज सकाळी एक 5 वरांचेर आमकां बिचोली फाटल्याचेर एक रनिंग कॉलर आयलो. फोनूय आयलो रनिंग कॉलर सांगपाक एक बर्थडे हांगासर ग्रोसरी शॉपाक उजो पेटला म्हणून. सो इमिडिएट हांगा लागीं आसल्या कारणान आमी विदीन 2 मिनिट्स गाडी पावली. पळयता जाल्यार हांगासर ग्रोसरी शॉप इन्क्लुडींग सायडीक तेजें टेलरिंग शॉप आसलें ताका उजो पेटलो. दुवर जालो. सो शटर्स जेन्ना ओपन केले तेन्ना दिसलें की भितर उजो पेटला. सो इमिडिएटली आमची दोन व्हेकल्स, एक व्हेकल पयली येयली फर्स्ट आउट आनी आफ्टर दॅट सिव्हिरिटी पळोवन सेकंड बॅकअप आपयलो आमी आनी उजो फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. बेजिकली ते किराणा शॉप आसलें, सुपर मार्केट टायप. भितर वुडन रॅक्स मोस्टली आसले ते GI शीट्स वयर आसा, पण पोना आसा ते भितर कितें सगळे वुडन रॅक्स आसा आनी सगळे कंबस्टिबल मटेरियल. सो इमिडिएट हांगासर उजो स्प्रेड जालो आनी 3 फ्रीज आसले, आयस्क्रीम फ्रीज आसले. सो तांकां उजो कॅच जालो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्साक आनी उजो मेजर जालो. टोटल टायम आमकां 1 hour 45 minutes लागले. 3 व्हेकल्स आमी वॉटर टेंडर वापरले हांगासर उजो पालोवपाक आनी अरावंड एक 6:30 म्हटल्यार हांगासर उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश जाल्लो आसा. तेंचे आतां लॉस एवढ कितें आसा तें आमकां एस्टिमेट करपाक जाय. म्हणजे किराणा शॉप आसल्या कारणान आमकां स्टॉक लिस्ट घेवपाक जाय आनी तेजे प्रोसिजर आसा ते आमी कंप्लीट करून विदीन एक मंडे म्हटल्यार टोटल एस्टिमेट आमी फायंड आउट करतले. प्रायमरीली म्हटल्यार कारण आतां आमकां इन्वेस्टिगेट करपाक जाय, आमकां इलेक्ट्रिकल सायडीन पळोवपाक जाय, जावं कोणी आर्सन कितें केलां कित्याक तें आमी पुलिशेक रायट करतले. बरयतले की इन्वेस्टिगेट त्या प्रोस्पेक्टान करपाक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर हांव आयजूच करतलो की इलेक्ट्रिकल फिटींग ते चॅक करून तेजे सगळे सारके कित्याक दे आर एक्सपर्ट इन दॅट. सो ते इन्वेस्टिगेट करता. प्रिकॉशन मिन्स सगळ्या हांव तरी लोकांक अपील करता की आमी जे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बेजिकली कित्याक मेन कॉज सद्या तोच चललेलो आहा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आमी स्टँडर्ड क्वॉलिटी एज पर IS कोड प्रॅक्टीस केस चलता तेच यूज करपाक जाय. हे लोकल मार्केटान आमकां सेकंड ग्रेड मेळटा ते आमी यूज करप ना. प्लस फायर सेफ्टी मेजर्स आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स सगळे एडॉप्ट करपाक जाय. ते इम्पॉर्टंट.